प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्. नमस्कार. योकार हा महिमा हा काजल. तर आज आम्ही येणार शिरोडा कामाक्षी देवीच्या देवस्थानाचेर. हे देऊळ 16व्या शतका पयलीं बांधलेले. हे पार्वती देवीचे एक रूप कामाक्षीक समर्पित असा. खरे म्हटल्यार ती राया गावची देवी. जेन्ना पोर्तुगीज काळान धर्मांतर जावपाक लागले तेन्ना सुरक्षे खातीर ती मूर्ती राया गावांतल्यान हांगा शिरोड्याक हाडली. चला तर कामाक्षी मातेचे दर्शन घेऊया. हे कामाक्षीचे देव ताची पंचिष्ठा म्हणून आसता. त्याप्रमाणे लक्ष्मीनारायण ग्रामपुरुष ऐश्वर शांतदुर्गा कामाक्षी भायर बेताळ आनी काळभैरव हांगा अभिषेक आनी कितें जावचें आरती बी जावची आसल्यार त्या देवळा पयलीं जाता. तुमचे लक्ष्मीनारायण ग्रामपुरुष ऐश्वर शांतादुर्गा तर कामाक्षी जावन बेताळ काळभैरव जाता. तशीच हे कुलदेवी आसा. हे महाकाली महालक्ष्मी नाच एक स्वरूप पार्वतीचे एक अवतार आसा. त्याप्रमाणे हांगा दर अमासेक आमचो उत्सव जाता. चतुर्दशी रायेश्वरा पालखी जाता आनी अमासेक कामाक्षीचे आसता. देव लक्ष्मीनारायण आसा त्या प्रमाणे तांचे चातुर्मास व्रत आशिल्ल्यान ताची पालखी जायना. जो कार्तिक पुनव जाता त्या नंतर लक्ष्मीनारायणा पालखी कामाक्षी ओटूची अमास दिसा जाता. अमास ह्या नंतर 5व्या दिसाक शांतदुर्गाची पालखी आसता. ताजी दर म्हयन्याक जाता आनी हांगा नवरात्री वेळार 2 घट जाता. एक शांतादुर्गा घट आनी एक कामाक्षी घट. ते पाडव्या दिसा स्टार्ट जाता. नंतर पारायण आसता 2, एक शांतादुर्गाचे एक कामाक्षीचे आसता. तशीच 9 दिवस पर्यंत 9 अवतार आसता. देवीक अलंकार करता. पाडवे तुकून मकरोत्सव आसता. पाडवो तुकून चतुर्थी पर्यंत वाजे रायकर म्हणून आसा तांचे मकर पयले जाता. पंचमीच्यान संस्थानाचे आसता. पंचम तुकून नवम पर्यंत ताजे मकरोत्सव जाता. दर मकरा बी अलंकार आसता. कामाक्षीक बी अलंकार आसता. त्या वेळार संजे वेळार आसा पळय तुगेले धूप जाता. धूप जायना उपरांत आरती जाता. लक्ष्मीनारायण ग्रामपुरुष रायेश्वर शांतादुर्गाच्या घटाक हे जाता. देव मकर येवन बसता ताचे अलंकार जाता. त्यानंतर पुराण जाता. त्यानंतर कीर्तन जाता. नंतर मकरोत्सव जाता. अशी नवम पर्यंत आसता. नवमीचे केले लेट जाता म्हळ्यार तरंगाचे देव बस शेकता. हे जायना पर्यंत रात्री मकरोत्सव जाता. दसऱ्याक देव भायर वता. ते बाजारा वता. ते 2 रवळना आश्रमात ते एकमेक हे जाता. त्यानंतर बनी वाटयता आनी एकादशी दिसाक कौल जाता. त्यानंतर संजे वेळार त्यानंतर महाशिवरात्री म्हणून जाता. शिवरात्री टायमार पण थोड प्रमाणे जात जाता. 3-4 दिवसाचे सगळे लोक भावीक लोक येतात. तांच्यांनी ज्यो कितें सेवा आसा तांच्यांनी बरे रितीन करपाचे. ज्यो कितें मनांतून इच्छा आसा इच्छा मागून घेतात. देव तांगेले भक्ती भावेन केले निमित्तान ताजे ज्यो कितें सेवे निमित्तान पण ज्यो कितें कामांत अडचण आसा ते पयस करता. ज्यो कितें आसा काम देवी करून दिता. अशें देवी विश्वासाचेर लोकांक एक भावनेन लोक भरपूर लोक येतात.
आणि तांचे कडेन सेव बरे रितीन जाता देवे तांचे कसं आसा सेव करून दिता. म्हजें नांव राजन वासुदेव कामत बुटले. हांव अध्यक्ष श्री कामाक्षी संस्थान शिरोडा. देवळाची मातशी म्हायती सांगता. देवळाची आख्यायिका आसा की कामाक्षी आई रायच्यान हांगा आयली म्हणून. तेन्ना हांगा जे गांवचे रवनाथ आनी महामाया हांच्यांनी तिका हांगा रावपाक हें दिलें, स्थान दिलें. ताजे उपरांत थंय देवूळ बी बांदप जालें. तागे कामाक्षीचें देवूळ आसा, काळेश्वराचें देवूळ आसा. देवळान उत्सव खूब जाता. जत्रा जाता, नवरात्री जाता. नवरात्री आतां जावपाची आहा. फाल्यां अमावस्या उत्सव खूब व्हडलो उत्सव. ह्या अमावस्येक हजारांनी लोक दर्शनाक येता कामाक्षीच्या. येता म्हणल्यार एक 5 उमाशे करप, दर्शन घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. तातूंत तांची कितें मनोकामना कितें आसा, तांचें कितें आसत, कितें तांकां त्रास जाता आनी कितें आसता, त्या खातीर लोक अशें एक हें करता की बाबा आपूण 5 उमाशे करता, तातूंत आपलें कितें तें सगळें जावचें म्हणून. तशें देवी तांकां तसो हें करून सगळें करून सांबाळून घेता आनी सगळें करून दिता. एक आसा त्या खातीर दर्शनाक खूब उमाशे दिसाक खूब गर्दी आसता. ताजे उपरांत आतां फाल्यां अमास परवां घटस्थापना, नवरात्री सुरू. घटस्थापना सकाळची आसता. सांजचें मागीर डेली पयलें कीर्तन, ताजे उपरांत मकर आसता. आतां अंदू राती 10 आयल्या म्हणजे 10 मकरां आसतलीं. ताजे उपरांत दसरो आसता. दसरो म्हणल्यार हांगा कामाक्षीची पालखी हांगासून बाजारांत वता शिरोडा. थंय मागीर पेडार थंय सोने लुटपाची जी पयली पद्दत आसा ती थंय जाता. ताजे उपरांत परत हांगा येता, देवळान येता. तिसरे दिसा कौल आसता, वार्षिक कौल जो खूब म्हत्वाचो आसता कुटुंबाक. तो कौल त्या कौलाकूय खूब लोक म्हणजे हजारांनी लोक अशे उपस्थिती आसता. रातचे 11, 10:30 ते 11 मेरेन कौल चलता. सांजचो 5 सुरू जाता तो. ताजे पयलीं ती मेळामेळ म्हणून एक आसता. रवणाथाचें जे तरंग आसता आनी कामाक्षीचें तरंग ही थंय मेळटात. ताजे उपरांत रवणाथाचे आपल्या देवळान वचून ते थंय गांवच्या लोकांक तांचे कोणाक तांकां कौल दिता. तशें आमची मागीर एक पेड आसा देवळाच्या भायर, एक जनरल दिता. ताजे उपरांत देवळान कौल दिता, स्थानिकांक आसता. ताजे उपरांत बाकीचे सगळे ते कार्यक्रम आसता नवरात्रीचे, ते सगळे पूर्ण जावन मागीर निमाणें हो सगळो कार्यक्रम ऑलमोस्ट 15-16 दीस तरी चलता इतलो नवरात्रीचो उत्सव. ताजे उपरांत मागीर आमची जात्रा आसता.